ब्लॅक अँड व्हाईट आणि हांव राजू नाईक. आमी विष्णू वाघ ह्या एका झंझावाती व्यक्तिमत्वाचेर आज हांव उलयतात आनी म्हजे बरोबर आहा ताजो भाचो कौस्तुभ नायक. कौस्तुभ, विष्णू भायर पडल्यार 7 वर्सां जालीं न्ही, 2019 विष्णू म्हजो समवयस्क, म्हजे परस एक 3 वर्सांनी ल्हान, आनी आमी जवळ जवळ पत्रकारिता एका बरोबर सुरू केली. हांव सुनापरान्तांत, तो हांगा गोमंतक. हांवें पेपर बदलले, ताणें पेपर बदलले. तो साहित्यीक आंगान चड गेलो आनी तो अचानक राजकारणांत गेलो, जिखून आयलो. हांवें राजकारणांत हांवूय आशिल्लो तो हांव 94 इलेक्शन लडिल्लें. सो प्रवास आमी एकठांय सुरू केलो वेगळे वेगळे तरेन. विष्णू म्हाका इनफॅक्ट हांव जेन्ना मुंबय गेलो तेन्ना विष्णू बेळगांव आशिल्लो. तर हो सगळो प्रवास हांवें तागेलो लागींच्यान पळयलो आनी हांव ताजे कडेन बारीकसाणेन पळयतालो विष्णू कसो वता, विष्णूचो राजकीय प्रवास. कारण विष्णूक पॉलिटिकल फ्युचर आसा हें हांवें सामकें जोखिल्लें. पूण तो कसो वतलो आनी ताणें काय पॉलिटिक्सान भितर एक शिस्त पाळपाक जाय. ती शिस्त ताका आसा काय कितें अशे तरेची खूब चर्चा आमी आमच्या फ्रेंडशिपीन उलयताले. ताका तो आनी हांव पळय जेन्ना जेन्ना मेळटाले तेन्ना ही सगळी चर्चा जाताली. सो म्हाका ह्या सगळे ताच्या आंगाचेर तुजे कडेन ताजो भाचो म्हणून एक जालें आनी दुसरो तूंय एक तटस्थ राजकीय विश्लेशक. तूं एक तटस्थपणान सगळ्या हाजे कडेन विचार करता. तूं एक तुजे कडेन एक गंभीर सामाजीक राजकीय नजर आसा. सो त्या नदरेन म्हाका दिसता तुजे कडेन एक वेगळें विष्णूचें आंग मुखार येतलें काय कितें अशें हांव ह्या नदरेन आज हांव तुजे कडेन पळयतां. तर म्हाका तुजे कडेन जाय तें अशें की तूं विष्णूचो प्रवास तुवें पळयला. तो विष्णूचो हो सबंद प्रवास हांवें झंझावात म्हणलो. तूं ताजें एका शब्दान एका वाक्यान कशें वर्णन करत? हांव मामा गेलो तेन्ना हांवें लोकमतान तेन्ना तुमी आशिल्ले तेन्ना हांवें एक आर्टिकल बरयलो घरी न परतलेला कवी म्हणून. जे तेणें एका कितें डिसायड करून जेन्ना तो वतालो फुडें तेन्ना मागीर फाटीं परत पळोवप ना ही संवय आशिल्ली. तेज्या खातीर बरेचशे त्याग तेका करचे पडले, तेजी फॅमिली म्हणून आमकांय करचे पडले. आनी तेजे एक प्रवास आमी खूब लागींच्यान पळयला, पयसल्यान पळयला. तेजे बरे गूण वायट गूण सगळे तेज्या कॉन्ट्राडिक्शनांनी आमी तेका लागींच्यान पळयला. सो तेज्या बद्दल तटस्थ कितें उलोवप म्हाका खबर ना की जश्यो इट्स अ व्हेरी टची टॉपीक फॉर मी बिकॉज ज्या स्पिडीन तेजो एक प्रवास जालो आनी तेजो जसो अंत जालो ते क्लोजर ना आमच्या खातीर. फ्रँकली सांगपाचें म्हणल्यार घरच्यां खातीर आमकां स्पेशली की आत्तां आशिल्लो आत्तां ना जालो. आनी आजूय लोक केन्ना केन्ना येवन फुडें विचारता की आज बाबा आशिल्लो जाल्यार बाबा म्हणटाले मोगान सगळे बाबा आशिल्लो जाल्यार आज आमकां मातसो एक धीर आसतालो. एस्पेशली आमचे कश्टकरी बहुजन समाजाचे लोक जे आसा आज तो ना जाल्यार आमचो एक आवाज ना जालो अशें म्हणटा. आनी आज तुमी हो कार्यक्रम केलो बरें दिसलें. मामा पयलीं गोमंतकाचो संपादकूय आशिल्लो एका टायमार. गोमंतकान तें करप ही एक बरी गोश्ट. सो थँक्यू म्हाका आपयल्या बद्दल. कौस्तुभ, म्हाका सांग, विष्णू तूं एका उतरान कसो पळयतलो? साहित्यकार, कवी, एक एक्टिविस्ट, संपादक, पत्रकार काय राजकारणी? म्हाका अशें दिसता की तेणें एका कवीक जी एक बेफिकिरी आसता त्या बेफिकिरीनूच तेणें बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी केल्यो. आपलें राजकारणूय एका बेफिकिरीनूच केलें. तेजे परिणामूय तेका भोगचे पडले एक्टीव राजकारणांत येतकीर. आनी तेज्या पयलीं सुद्दां खुबशीं वर्सां तो एका पक्षान रावलो, काँग्रेसीन. थंय तिकेट मेळना म्हणून परत बीजेपीन गेलो. बीजेपीनूय तेका बेफिकिरी हो जो एक शब्द वापरता न्ही तूं, हांव तुका सांगलें, हांव कॉन्शियस नदरेन विष्णूचो बारीक प्रवास पळयला आनी हांव तो टिकाकारी न्ही. पयर एकल्यान न्ही एक कमेंट घालो की बहुजन समाजातलें नवें नेतृत्व तयार पयशे जाता ताणें मातशें सादूर रावपा जाय विष्णू वाघा कडेन पळोवन. कशें विष्णू वाघ एकलोच त्रासान पडूना, स्वताक कांय लोक आशिल्ले न्ही ताका हातूंत धुकळुपाचे. सो हें कितें अशें तूं पळयता? ना, ती एक समाजाची लार्जर लायक तेजें जर लायफ जर हांवें पळयलें तर बहुजन समाजाचें नेतृत्व परत कित्याक उबें जायना हेजो एक आमकां एक उत्तर मेळपाक शकता की खंयचें जर एक राजकीय सत्तेन जर तेजें परिवर्तन जावपाक जाय नाजाल्यार तेका एक ऑर्गनायझेशन लागता, तेका एक प्रोपोगंडा किंवा नॅरेटिव्ह बिल्डींग लागता आनी तेका एक्टीव पॉलिटिक्सान जे करपाच्यो गोश्टी लागता. मामा जेन्ना राजकारणान आयल्लो आनी जे तरेचें राजकारण तेका करपाक आशिल्लें म्हाका दिसना की तेका तो ऑर्गनायझेशनल सपोर्ट आशिल्लो. सो
लास्टाक आमी पळयताले तो एक्टीव राजकारणूय करतालो, आपलो प्रोपोगंडा किंवा आपले नॅरेटिव्हूय तोच सेट करतालो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी एकट्याक करच्यो पडपाक जायना. तेका एक नरेटिव्ह सेट करता ते बरें दिसलें म्हाका. कारण विष्णू वाघ न्ही कसो आमची पिढी न्ही, तुका एक गजाल सांगता, आमची पिढीन एक फायटर स्पिरीट आशिल्लें. आमी कॉलेजीन कमी गेल्यार रस्त्यार चड झगडले. आमचे कडेन एक लेफ्ट लिनींग अशें एक आशिल्लें आनी आमी ताका लागून कोण आमकां ग्रँटेड घेवपाक शकनाशिल्लो. पूण तूं पळय म्हणटा नरेटिव्ह, तो बीजेपीन गेलो तरी बीजेपीक तो आपलो दिसतालो काय कितें, तो लिडरशिपीक लागीं गेलो जाल्यार पर्रेकाराक तो आपलें दिसतालो काय कितें. सो हें एक प्लस पॉयंट हां. एक जो पळय कोण कवी साहित्यीक विचारवंत आसता ताका ताजे जॉब काडपाक मेळपा जायना. तेणें ही केप्ट पीपल गेसिंग इवन एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लायफ. सो म्हाका दिसता की ती एक तेजे कडेन हें आशिल्ली की आपल्या विचारां कडेन जे बेजीक कितें विचार आशिल्ले तेजे कडेन तेणें केन्नाच तसो तडजोड केली ना. प्रसंगी तेका तेजो राजकारणान येतकीर एस्पेशली तेका तेजो फटको बसलोच. आनी हालींच एक्चुली हांव तेजे काही ओल्ड इंटरव्यूज काडून पळयतालो MOIच्या इश्यूचेर जे मागीर कितें जालें बीन. सो ही मेंटेन्ड हिज लायन की बाबा पूण मात विष्णुले मरे मातशी वाटचाल चुकताली. तो MG नाशिल्लो. म्हाका दिसता MGन तो राविल्लो न्ही जाल्यार ताच्या हातान लिडरशीप वचूंक शकता आशिल्लें. तो एक रातीन बदललो पळय जाणा. एक्चुली त्या दीस म्हाका सांगलेलें आमच्या घरा कडेन की तो जेन्ना गेलो MGंतल्यान काँग्रेसीन, आमच्या घरा कडेन एक मोठी मिटींग, काँग्रेसी परस MGंतल्यान रवी नायक, आमच्या घरा कडेन तेन्ना एक मोठी मिटींग जाल्ली कित्याक तो तेन्ना आमगेरूच रावतालो फोंड्या. आनी आजो म्हजो विश्वनाथ नायक तो सामको हें जाल्लो की तो आशिल्लो तेन्ना. हय दीस इज 90s लेट मिड 90s म्हणटा तशें. कारण तुज्या आज्याचो एक दरारो आसतालो. हय. सो तेव्हा सगळ्यांक तापयतालो आजो म्हाजो की तो गेलोच कसो ते वटेन, तुमकां कोणाकूच कशें काय कळना आनी हें. पूण इंटरनली कितें आसता की जेन्ना प्रस्थापीत राजकारणी आसता पळय तांकां नवें नेतृत्व येवपाक लागलें की ते मातशें हालपाक लागता. आनी कोणाक कितलो कट टू सायज करप, कोणाले पंख छाटप, हें सगळें तेंचे तुमच्या स्वताच्या पक्षानूय गोश्टी चालूच आसता. आज सुद्दां आमी पळयता. सामकें खरें. तूं BJP म्हण काँग्रेस म्हण ताका कोण अपवाद ना. सामकें खरें. सो म्हाका दिसता तेका मे बी ही डिडंट वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ बी दॅट विक्टीम. पूण तेजो मागीर इव्हेंच्युअली ते कितें जाता मागीर अशें पॉलिटिकल ताच्या कॅरियराचेर परिणाम जालो. तो जर तेन्ना MGPन जर उरला आनी MGPन जर तेका तेन्ना व्यासपीठ दिला, आज तेजे स्वताचे राजकीय करियरीत न्ही गोंयान एक वेगळें आमकां राजकीय चित्र आमकां. पूण न्ही आमी तशेंय बी कशें आसता राजकारणाची वाट सरळ नासता. रवी नायकय कसो, रवी नायकान पळय ज्या पद्दतीन पळय झपाट्यान पक्ष बदललो, विशेषतः BJPच्या अंडर मनोहर पर्रीकरच्या अंडर इलेक्शन लडोवपाक गेल्लो आनी आमी पत्रकार न्ही ती प्रेस कॉन्फरन्स एटेंड करपाक वयर वतात. म्हणजे ते जणू काय आतां जाहीर करपाचे आहात त्याच दिसा रवी फुटलो. म्हणजे अशें की आमी BJPच्या इमारतीन वयर सरता तेन्ना सकयल तांचे सगळे इलेक्शन साहित्य छापून तयार आशिल्लें, तातूंत भितर रवी नायकाल फुटलो. सो रवी नायक एक धक्को दितालो. आनी म्हणून रवी नायकाचो एक दरारो न्ही. रवी नायकाक भिताले लोक. रवी नायक त्या पोजिशनार पावलो ना, ताका मुख्यमंत्री पदाचेर हाडोवपाक केदे व्हडले हें जाले प्रयत्न जाले. सो रवी नायकाच्याय फाटल्यान ती शक्ती आशिल्ली, ताका तें पद दिवपाक जायना. सो पूण राजकारणाचें तेंय एक हें आसता की तो धक्को दिता, तो लोकांक गॅस करीत दवरता. आनी दुसरें कितें की आतां आमी रेट्रोस्पेक्टान किंवा लायक पास्टान वचून एनालायज करता तेन्ना ओके हें अशें करपा आशिल्लें, पूण त्या टायमार तेन्ना कितें करप आनी तुजें सर्वायवल इम्पॉर्टंट आसता. आनी कशें आसता की तो एक आयसोलेटेड लिडर कसो न्ही, तेजो स्वताचो पक्ष ना किंवा जो पक्ष चलोवपाक ऑर्गनायझेशन चलोवपाक जे रिसोर्सीस लागता तशें तेजे कडेन स्वता कडेन नाशिल्लें. विष्णू वाघान त्या MGंतल्यान रवी नायका मरेन वचून आपलो सोल विकलो असो एक आरोप जाल्लो. तुका तातूंत तथ्य दिसता? म्हाका पयलीं दिसतालें आनी तेज्या खातीर एक्चुली आमच्या फॅमिलीनूय मातशें एक हें जाल्लें. पूण मागीर तेजे कडेन उलयतना ताणें खूब गोश्टी सांगिल्ल्यो की MGPच्या इंटरनलूच पॉलिटिक्सान कसो तेका एक हें करपाचो प्रयत्न तेन्ना जाल्लो म्हणून. सो तेज्या खातीर मे बी तो गेला आसत की म्हणजे हाजो अर्थ असो की MGन पॉलिटिक्सान तांकां विष्णू वाघा सारको तडफदार आक्रमक साहित्यीक बेज आशिल्लो बहुजन समाजांतलो भुरगो नाका आशिल्लो. तांकां तो जाय आशिल्लो कित्याक तेंच्या फायद्या खातीर. तो जर एक स्वतंत्र नेतृत्व म्हणून जर वयर आयल्लो जाल्यार मे बी इट वूड हॅव बीन अ थ्रेट टू एक्झिस्टींग पॉलिटिकल ऑर्डर जी गोंयान तेन्ना आशिल्ली आनी MGPन स्पेशली आशिल्ली. तेणें मागीर लेटर इन हिज लायफ ही कन्फेस्ड अबाउट इट. सो ते कन्फेस केलें ताणें की आपले जे सिनियर लिडर कोण आशिल्ले मे बी दे डिडंट वॉन्ट हिम टू ग्रो एज बीग एज
कित्याक तेका तेन्ना जो मास अपील आशिल्लो आनी तो शेवट पर्यंत जो उरलो. कारण तेन्ना विष्णूची तेन्ना आमी विष्णूक पळयताले, ताचो आवाज, ताची उलोवपाची पद्दत आनी ताचे कडेन आशिल्ली राजकीय फिलॉसॉफी ती तूं म्हणटा ती खरी, की बहुजन समाजांतल्यान किल्लून आयिल्लो एक जबरदस्त ताकदीचो फुडारी. आनी ती कितले वर्सां आसतली तेन्ना ताका 23-25 तेन्ना मे बी तो हय 23-24. सो ती ताका तिची तडफ पयली आशिल्ली ती त्या वेळेस राजकारण पलटू शकता आशिल्ली ही अशी तरफ. आनी तीच एमजीच्या रिवायवलाचो ते एक हें आशिल्लें. दुर्दैवान तें जालें ना. सो बहुजन समाजाचें तें लॉस. ताजे नंतरची ती एमजी पॉलिटिक्स जाणा न्ही ती अक्षरशः एक वयल्या समाजाच्या हातान जवळ चळवळ केली एमजी चळवळ. ना बहुजन समाजाचे लॉस आनी एक जबाबदार मातसो समाजूय आसा अशें म्हाका दिसता की जेन्ना इवन तो मागीर सुद्दां जेन्ना तो आयलो एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान आमदार जालो, खरें म्हणल्यार ते आतां तेजे फाटले इंटरव्यू काडून पळयता तो म्हणल्यार आपल्याक आमदार बीन जावपाक इंट्रस्ट ना. तेजी हें आशिल्ली की आपल्याक लोकसभेची तिकेट मेळची. काँग्रेसीन तेका नाकारली तेन्ना. मागीर तो बीजेपीन आयलो टिकेट दिता म्हणून. पूण वॉट आय फील ऑल द पार्टीज सॉ हिम एज समबडी हू दे कॅन यूज फॉर इलेक्शन कॅम्पेन आनी बाबा तेजे एक विचार आसा हें आसा सामकें जाणा बरोबर. पूण तेजे दिगंबर कामत जेन्ना बीजेपी सोडून काँग्रेसीन आयलो ताचो मुख्य प्रचारक मुख्य वक्ता विष्णू. सो तेजे स्वताचे पॉलिटिकल करियर पुश करपाक तेका तसो कोणें हेल्प केलो ना. आनी तोय सांगतालो की बाबा हें करियर तुका आपलें आपुणूच घडोवपाक जाय. सो मे बी लायक बाय हुक ऑर क्रूक ही वूड हॅव डन इट ऑल्सो. पूण तेका हें आशिल्लें की बाबा आपल्याक दिल्लीक वचपाक जाय. इवन लास्ट म्हाजी तेजी मिटींग जाल्ली दिल्ली 2016 तेणें एक बारीकशी डिनर दवरलेलो दिल्ली तेन्ना हांव गेल्लो. तेन्ना सांगतालो तो आपूण म्हणपालो आतां 2019 लोकसभेक रावपा आसा, तूं यो. हांवें म्हणलें तूं बीजेपीचेर बीन रावतलो जाल्यार म्हणलें आय वोंट सपोर्ट. नाजाल्यार टिकेट कोणी दिता ती मागीर पळय म्हणपालो. आनी दॅट वॉज आर लास्ट कॉन्वर्सेशन. आनी ही हॅड बीग प्लॅन्स. कितें आसा एकदां तूं सत्तेन आयलो म्हणटकीर मागीर लोक तुज्या फाटल्यान फुडल्यान भोंवपाक लागता. मागीर नाजाल्यार ना बाबान कांय काम केलें ना आनी हें केलें ना तें आशिल्लेंच लोकांचें. मागीर पीपल वूड आनी तेजो एक अप्रोच कसो आशिल्लो की ही वॉज एक्सेसिबल टू पीपल. कोणूय बाबा तेका मेळ्ळें तो लोकांक वळखतालो, लोक तेका वळखताले की खंयचेय लोक येवन तेजे कडेन कलाकार एस्पेशली गोंयभरचे तेजे कडेन काम घेवन येताले. तें जालें ना जाल्यार मागीर अरे बाबान काम केलें ना आनी हें. पूण समाजान हेंवूय लक्षांत घेवपाक आशिल्लें की आपणें खंबीरपणान तेज्या फाटल्यान बाबा तेज्या लेवलाचेर तेज्या ज्ञानाचो आनी तेज्या केपेबिलिटीचो आदर करीत जर तेज्या फाटल्यान जर रावल्ले. खंयचोय समाज तूं एक समाजशास्त्रज्ञ अशें मानता, खंयचोय समाज तुका दिसता आपले लिडर एक कडेन तरूण होतकरी उत्साहीत भुरगो तयार जाता ते फाटल्यान उबो रावता. जर आतां तुमी आदिवासी समाजाचें उदाहरण घेया. ते कशें आतां एकठांय जाता आनी दे ऑल्सो आतां पयर तांणी ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दे मेड अ पॉयंट की ते रावले तर ना रावतले जर डिफरंट आहे. बट एटलीस्ट सिम्बॉलिकली दे मेक दॅट अ पॉयंट की लोकांकूय मागीर विश्वास दिसता की बाबा जाता कितें हांगा की पयलीं कोण आपल्या कुस्तार कोण तरी लिडर जाता मागीर तांकां समाज अप्रोप्रिएट करता. पयलींच समाजान जर तेंच्या फाटल्यान रावून जर बाबा एक हें केलें तर चित्र आमकां वेगळें दिसता. हें भंडारी समाजा बद्दल जावचें अशें म्हाका स्वता भितरल्यान दिसता. कारण जो समाज व्हडलो त्या समाजाक ताजो राजकीय हिस्सो मेळपाक जाय. कारण ना जाल्यार समाजान असंतोश निर्माण जाता. म्हणून हांव म्हणटा एसटी समाजाक तांचें योग्य प्रतिनिधित्व मेळपाक जाय. भंडारी समाजाक मेळपा खातीर तुवें विशय काडलो म्हणून की तांकां अजून आपले लिडरशीप कशी आसची हाचें भान आसा अशें दिसता तुका. कारण म्हाका तें विष्णू वाघाच्या संदर्भान दिसलें ना. कारण अशे तरेचे तडाफदार युवक मुखार येवचे, ते फुडें वेवसायान पॉलिटिक्सान समाजकारणान मुखार येवचे आनी तांच्या हातान ही नेतृत्व वचचें. कारण नेतृत्व आज पळयलें तें एक 5-6 जाण असे लोक आसात की तांच्या हातान वचचें न्ही नेतृत्व. हे सगळेच लोक राजकीय विश्लेशक तरी बारीक पळयतात. सो त्या नजरेन तुका भितरल्यान खंत आसा की विष्णू वाघाक तें ताजे पळय ड्यू आशिल्लें तें समाजान दिलें ना. मागीर ज्या तरेन समाज फाटीं रावपा आशिल्लो आनी मागीर रिसोर्सीस तेज्या फाटल्यान घालचे पडटा. समाजाक जर त्या लिडराची जर एक हें जाय सत्ता. आतां तूं UP पळय, तामिळनाडू पळय, हांगा जे एक ओबीसी पॉलिटिक्स किंवा बहुजन पॉलिटिक्स इन जनरल वयर सरलें तितून त्या समाजाचे लोक तेणी आपले सगळे मागीर तेंच्या ऑर्गनायझेशन ही सगळी त्या लिडराच्या फाटल्यान पार्टीच्या फाटल्यान रावली. आज दुर्दैवान जाला कितें गोंयांत तशी पार्टी ना जी स्पेसिफिकली बहुजन समाजाचे विशय घेवन रस्त्यार येवपी अशी पार्टी आमचे कडेन आज उरली ना. सो तो एक वॅक्यूम आसाच. सो खंय तरी जर
आनी ते ग्रावंड अप बांदचे पडटा. आमचें जाता कितें खूब फाटी इलेक्शनाच्या टायमार लोक म्हणटा की ना आमचे इतले आमदार येवपा जाय, 12 आमदार, 15 आमदार. पूण फक्त आमदार येयले म्हणूनच त्यो गोश्टी जायना. तुजे सत्तेची बाकीची सगळीं हांगा तुज्या हाता सकयल आसची पडटा. कौस्तुभ, म्हाका एक तुका एक विचारन दिसता, तुका तुजोय प्रवास हांव बारीक पळयता. तुजो आदर्श कोण? तुजो बापूय काय तुजो मामा? आनी कारण वेगवेगळे तुजो बापूय बी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत, ताकाय आमचे बरोबरच न्ही तो, हय. ताकाय आमी पळयतात एक नाटक वेगवेगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत आसा. तुजी सबंद फॅमिली आसा. सो तुका विष्णू वागय दिसती पडटा, जो सामको म्हणजे कळ्ळें तुका, चक 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 करून तो विष्णू वाग वेगवेगळ्या क्षेत्रांत साहित्य, ताचो आवाज, वाणी, ताची पत्रकारिता, ल्हान वयान ताणें केल्लें काम, आनी तुजो बापूय आसा. तर तुका घरा कडल्यान म्हणजे एक आदर्श कोण दिसलो तुका? ना तसे खूब जाण आशिल्ले सायडीक, पण टेम्परामेंटली माय फादर आनी मामा हे खूब डिफरंट पर्सन. बापूय तसो, आनी तो प्रिन्सिपला कडेन सामको इंटॅक्ट. तो सरकारी ऑफिसर जावन सुद्दां तेणें खुबश्यो गोश्टी आपल्या तत्वान ज्यो बसतात त्यो तेणें करूं ना, आनी ही ऑल्सो पेड अ प्रायस फॉर इट. पूण तो तसो इतलो ओपन आनी हें नाशिल्लो. बाबा तो फाटल्यान रावन एक तो ऑर्गनायझेशन बिल्डर तसो पळोवपाक गेल्यार. आमची संस्था जी आशिल्ली नाट्य संस्था, ती तेणें एका हाती चलयली इतलीं वर्सां. मामालें वेगळें आशिल्लें. ही वॉज आउट गोईंग. तेका लोकांचो एक्सेस आशिल्लो. आनी व्हेरी रेअर दॅट की असो एक बहुजन समाजांतलो लिडर कोण आसत जाका गोंयच्या सगळ्या घटकांनी एक्सेस आशिल्लो. म्हणजे तुका तूं विष्णू वाघा कडेन चड चड हें म्हूण पळयता काय कितें? आय सी हिम एज अन आयकन. आनी हांवूच न्ही, आतां आमी जेन्ना सुद्दां तरुण लोकां कडेन उलयता, दे ऑल रिमेंबर हिम एज अन आयकन. आनी की तेजी एक अपील आसा लोकां मदीं जी आजून फेड जावना, विच आय वॉज व्हेरी, म्हाका बरें दिसता की बाबा लोकांक आजुनूय तेजी याद आसा. तो जे उलयतालो तेज्या लेखना बद्दल एक पीपल स्टील अपील. एंड आय वूड लायक टू सॉर्ट ऑफ गेट इन्स्पायर्ड बाय. सो ताजें हें पळय पत्रकारितेचें क्षेत्र तुवें बारीक तेन्ना पळयलां? हांव ल्हान तेन्ना एक्चुली तशें हांवें फक्त आयकून जाणा. म्हणजे वर्तमान आनी मागीर तरुण भारताचो एडिटर आशिल्लो, गोमंतकान काम केलें. न्यूजलायन म्हणून हय, इंग्लीश ताणें तरुण भारताचो तो आशिल्लो. सो हांवें फक्त लोकां कडेन आयकलां, म्हणजे जे आतां जे कोण पत्रकार आसा. बरें, ताजीं नाटकां तूं कशी इव्हॅल्युएट करत? कारण तूं स्वता नाटकां बरयता, हय. तूं नाटका कडेन नाटकाचो एक अभ्यासक, स्क्रिप्ट संहिता तूं बरे तरेन जाणा. विष्णू वाघाची सगळीं नाटकां जर पळयत, तूं कशे तरेन इव्हॅल्युएट करत? तें एक कितें म्हणटा, एक विविधता आसा त्या नाटकांनी. म्हणजे एका तर साचेबद्द नाटकां तेणें तशी हें करूं ना, पूण एक मराठी संगीत नाटकाचो तेजेर आशिल्लो प्रभाव. म्हणजे तेका आमी 60-70जाचो एक जो इफेक्ट आशिल्लो पळय, तो म्हाका दिसता तो चड हें करपाक पावना. कांय ताणें एक्सपेरिमेंटल नाटकां, सुरवातीक ताणें बरी एक्सपेरिमेंटल एकांकिका आनी हें बरयल्यो. हांवें कालांतरान मागीर वाचल्यो त्यो. हांव तेंचें सादरीकरण तेन्ना कांय पळोवना. पूण मागीर म्हाका दिसता तो ही बिकेम, कितें म्हणटा तें, एक स्वताचें एक पॉलिटिक्स आपल्या नाटकान कशें एम्बेड करप. म्हणजे शिव गोमंतक सारकें नाटक आसत, तितून गोविंद गावडे सारको तेन्ना तो एक्टर आशिल्लो तितून, आनी ही वॉज पुश्ड इन टू पॉलिटिकल फील्ड. सो ही युज्ड दॅट की, आनी तेका एक जी गोंयच्या बहुजन समाजा बद्दलची जी एक हें आशिल्ली, तळमळ आशिल्ली, ती तेज्या बऱ्याचशा नाटकांतल्यान आमकां दिसता. तेणें म्हाका एक सांगिल्लें की आपल्याक एक बरोवपाक म्हणपालो, क्रायज ऑफ ग्रीन व्हॅली नांवाचें एक फिल्म आशिल्लें मायनींग हेजेर आपल्याक म्हणपालो गोंयच्या मायनींग इश्यूचेर म्हणपालो तेजें एक नाटक एडाप्ट करपा जाय. ते फिल्माचेर बेस्ड आशिल्लें. पूण तें आय डोंट थिंक ही एवर डीड इट. पूण तेका तें आशिल्लें की बाबा गोंयचे आपणे विशय घेवन काही जी कादंबरी आसा किंवा हें आसा तेंचें एडाप्टेशन गोंयच्या मातयेन कशें करप. मागीर 3 पयसांचो तियात्र तुमी पळयला आसत, तें हालींच म्हाका दिसता कला अकादमीच्या भुरग्यांनी स्टेज केल्लें. आनी हांव तें पळयतना की इतलो तेजो एक हें आशिल्लो की ओवर टुरिजमान किंवा एक कंज्युमरिस्ट जे आयज कल्चर आमी पळयता तेन्ना 90जान ही हॅड एक्सप्लोर्ड इट इन दॅट प्ले. आनी टुरिजम, रियल इस्टेटान जे तरेचे काही माफिया आनी हेजे तयार जाता पळय तें तेणें तेन्ना बरयल्लें. सो आय फेल्ट दॅट इट वॉज क्वायट फॉरवर्ड लुकींग म्हणटा तशें. म्हाका सांग, तुज्या उलोवपान परत बहुजन समाजाचें राजकारण येता, आनी स्वाभावीक बहुजन समाजाचें राजकारण म्हणून आसा. सध्या आसा जाल्यार ताका दिशा दिवपाचें काम विष्णू वाघान केलें काय कितें? ना तें पळय लक्षात धर, कोण एकलो तरुण भुरगो तयार जाता, ताचे फाटल्यान सगळे साधनां घेवन बहुजन समाज आसा अशें केन्ना जावंक ना, किंवा खंयचोच समाज नासता. लोक पळयतात, ताका पारखितात, ताजे तुलनात्मक अभ्यास करतात. हें डायरेक्ट जायनासर पूण इनडायरेक्टली जाता.
तर विष्णू वाघाक जर विष्णू बहुजन समाजाच्या राजकारणाचें भान जर आशिल्लें नाही जाल्यार बहुजन समाज राजकारण गोंयच्या संदर्भात कितें. ना म्हाका दिसता तेजी एक आमकां पुनर्मांडणी करची पडटली आनी तेजी सुरवात ताणें केल्ली एक्चुली, पूण अनलकिली दॅट कुडंट कंटिन्यू. की तेका पयली एक वैचारीक बैठक जाय बहुजन समाजा राजकारणाक, वैचारीक बैठक जाय, ऑर्गनायझेशन जाय, तेज्या मागीर फुडल्यो गोश्टी जाता. आमी जर आतां तुमी तामिळनाडूचें एग्जाम्पल पळयत, DMKचें किंवा समाजवादी पार्टी आसा, बहुजन समाज पार्टी आसा, हेंचें एक आयडियोलॉजिकल हें स्ट्रॉंग आसा. म्हणजे आज जेन्ना RGP सारको पक्ष आयज तेजी जी परिस्थिती जाल्या ती हांवें ती बरयल्ली की बाबा दे डोंट हॅव एन आयडियोलॉजिकल बेस. तो जो पर्यंत ना न्ही तो पर्यंत यू कॅन डू लॉंग टर्म पॉलिटिक्स. आज BJP विष्णू वाघ आणि मनोज परब तुका कितें ताजे भितर difference दिसता. हे पळय दोगी जाणां भितर एक हें आसा. हय हे पळय दोगी जाणां भितर म्हणजे एक कन्सिस्टन्सी मनोज परबा भितर आशिल्ली. हांवूय ताजो एक टिकाकार सदांच, कारण मनोज परबाक सुरवात चुकली. तो आतां शिवसेनेन वता म्हणून चर्चा सुरू जालें. ओके. आतां सुरवातीसून ताची शिवसेनेचीच लायन दिसली म्हाका, जी गोंयांत बाबा उपकारता कितें बहुजन समाजाचें राजकारण चलयत आसतना अशें म्हज्या मनान विचार आयिल्ले. तर त्या अनुशंगान हांवें तुका विचारलें विष्णू वाघ आनी मनोज परब तेंचें म्हाका दिसता गोंयचे सोसायटी बद्दलचें आकलन आसा पळय तो डिफरन्स आसा. एक्झॅक्टली. आणि मे बी बिकॉज इट्स अ डिफरंट जनरेशन ऑल टुगेदर. मनोज मे बी इज लायक फ्रॉम आवर जनरेशन. रायट, डिफरंट जनरेशन. की आणि तेणें विष्णू आम्हाला कशें आशिल्लें, तेणें MGPचें पॉलिटिक्स पळयल्लें, त्या बैठकींतल्यान तो स्वता घडलेलो. बांदोडकार धरून तें जें पळय पॉलिटिक्स MGP फुडें व्हरतालें न्ही ताचे कांय अंश तो मेरेन शिल्लक आशिल्ले आनी ते काही थोडे राजकारण आशिल्ले. म्हणजे दोतोर जल्मी सारको मनीस आसत. इवन एट द एंड ऑफ इवन दोतोर जल्मी हॅड टू कन्सीड न्ही. सारकें. दॅट इज अनदर ट्रेजेडी दॅट जल्मी इज अ बिग ट्रेजेडी. विष्णू आमोदल वी शूड ऑल्सो रिमेंबर दोतोर जल्मी. सामकें. आनी तेजी जी एक कितें एक वैचारीक लेगसी आशिल्ली ती आज आमकां खंयच दिसना, दिसतीच पडना. सो म्हाका दिसता जर गोंयांत जर एक बहुजनवादी राजकारण सुरू करतलो जाल्यार ह्या लोकां कडेन आमकां, आनी तेणी कितें बरोवन दवरलां, तेणी ज्या तरेचें एक ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाचो हांवें केलो तेजे कडेन आमकां बहुजन समाजाच्या राजकारणांत परत उलयत आसतना जेन्ना तूं जल्मीचें नांव घेत न्ही म्हाका 9/11/66 याद येता. हय. जल्मी पूर्णतः समर्थन करपाक जो पळय इतलो गेलो की गांवचे लोक वेगळे सोदताले. जल्मी वर्तमानपत्राचे लेख बरोवन भाशणांनी 9/11/66 समर्थन करतालो. तो दिशा चुकता काय म्हणून. म्हाका दिसता तेजो हें वेगळो आशिल्लो की लोकांक थंय रोजगार लाभचो. आय डोंट सपोर्ट आयदर व्ह्यूज, कित्याक ते दॅट एज्युटेशन हॅपन्ड इवन बिफोर वी हॅड एनी कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. पूण तेजें हें आशिल्लें की थंय जी एक समाज वेवस्था आसा, जे लोक आतां कोणाल्या कुळागरांत काम करता हें करता, तेका तितूंतल्यान त्या भुरग्यांक पयस करपा आशिल्लें म्हणून मे बी ही सपोर्टेड. दीस इज वॉट आय हॅव हर्ड. आय डोंट नो फॉर अ फॅक्ट. पूण हें आसा की तो तेज्या मतार ठाम रावलो आनी मे बी ही हॅड टू फेस द म्युझिक इव्हेंच्युअली. लोकांक तो जो एक पॉलिटिकल तेजो एक इरेलेवन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स जें राजकारण फुडें व्हरतालें आनी तें पडलें, जें विस्कळीत जालें, तें पॉलिटिक्स बहुजन समाजाचें आशिल्लें. कारण तांणी हिंदू आनी कॅथलीक बहुजन समाजांतल्या भुरग्यांक टॅप केल्लें. तांकां एकठांय दवरप, तांकां सतत निमाण कशें आनी सतत एक प्रोग्राम दिवचो पडटा, नाजाल्यार तो भुरगो विस्कळीत जाता. सो सतत तांचे भितर तो एक भार हाडपाचें काम मनोज परबान बरे तरेन केलें. हें आमकां मान्य करपाक जाय. आनी वन ऑफ इट्स कायंड की तशें म्हाका दिसता केन्नाच हिंदू बहुजन समाज आनी कॅथलीक कम्युनिटी हे तशें केन्ना एकठांय गोंयांत एका पॉलिटिकल बॅनराच्या अंडर येवना. आय थिंक दॅट इज मनोजीस टू हिज क्रेडीट दॅट ही वॉज एबल टू डू इट. सो अशे तरेचे पॉलिटिक्स हे फुडें व्हरप शक्य आसा. कारण पळय विचारधारा ना, लिडरशीप ना. लिडरशीप पळय मनोजाक जेन्ना कळ्ळें की आपूण जिखून येवंक शकना, मनोजाक पळ कळ्ळी राजकारणांतल्यान. सो हें जें पळय कितें आसा, अटे रहो आपूण पांय घट रोमून रावलो, कितेंय म्हणून केन्ना तरी दीस येतले आनी लोकांक आकृश्ट करप, आकर्शीत करप, ती फिलॉसॉफी मांडप परत. हें काम म्हाका एकलोच करता दिसता, विष्णू वाघालो बाचप. आय एम नॉट एज बीग एज हिम. सो पूण ती तूं हे फिलॉसॉफी विष्णू वाघाची फुडें वतलो, ती लेगसी फुडें व्हरतलो, हाचे खातीर तुका स्वताक कितें करन दिसता. हय म्हळ्यार एक तर म्हाका हांवें म्हणलें तशें की शिस्त जाय. हें सगळें करतलें जाय. ही विष्णू कडेन कमी आशिल्ली तूं मान्य करता. तें घाई आशिल्ली मातशी. घाई
तेका घाई अशी. आनी एक कितें आसा की तुका सतत प्रूव करीत रावचो पडला काय इवन तो आमदार सुद्दां जेन्ना जालो पळय Exactly, हा. तरी पूण तेजेर क्रिटीक करपी आनी सतत तेका दिसतालें की बाबा मे बी आय हॅव नॉट डन इनफ. सो दॅट तेजी ती तळमळ आशिल्ली पळय दॅट ड्रोव हिम टू लायक आतां हें मेळ्ळें की म्हाका रोखडेंच हें जाय एक म्हाका दिसता एक लॉंग टर्म पॉलिटिक्स आमकां जर वॉट इफ वी कॅन लर्न एनीथींग फ्रॉम हिम की एक लॉंग टर्म सस्टेनेबल पॉलिटिकल मॉडेल आमकां तयार करचो पडटलो आनी म्हाका एक्झिस्टींग हितून तें म्हाका दिसना. भंडारी समाजाच्या राजकारणात तुका विष्णू वाघा कडल्यान तत्व घेवन मुखार वचप कितें तुका दिशा कितें दिसता? ना पयलीं एक तर म्हणल्यार जे ओरिजिनल भंडारी समाजाचें एक मिशन आशिल्लें शिक्षण वेवसाय ह्या सगळ्यांचेर भर दिवपी जेन्ना एक आत्मनिर्भर जेन्ना आमी एक वर्ग निर्माण करतले तेन्नाच आमचें राजकारण तितलें एक आज जालां कितें की आज आमच्या लोकां कडेन आमच्या जमनीचे हक्क ना अजून कोण टेनन्सीचे हितून आसा कोणाक बाबा शिक्षण सारकें ना कोणाक नोकरी जाय हें जाय तें जाय सो ह्यो ज्यो आमी आतां पॉलिटिकल क्लासांच्यो डिपेंडन्सीज तयार केल्या त्यो ते रिझॉल्व तुजे कडेन तुका आनी एक कार्यावळ सोपयता एक दोन प्रश्न पर्सनल विचारून दिसतात. विष्णू वाघाची लेगसी ताजो भाव फुडें व्हरूंक शकता काय ताजो भाचो? कारण भाव आम आदमी पार्टी बरोबर रावला. हय आतां ना तो पूण वेगळो तो आपल्याली व्यासपीठ निर्माण करून ताणें वचून हय सो तो कितें दिसता ताजे पॉलिटिक्स सगळें पळोवन? ना आय थिंक ते टेम्परामेंटली दोग जाण डिफरंट सो आय डोंट थिंक 100%. हय आय डोंट थिंक वी शूड कम्पेर पूण ही हॅज ऑल्सो डन ग्रेट वर्क इन हीज ओन फील्ड तुम्ही कंप्युटर सायन्सान म्हणा Exactly. सो तसो तो एक मोठो रिसर्चर आनी ही शूड ब्रेस द कितें म्हणटा तें विंड म्हाका तरी दिसता. माझे आय हॅव तुमी फाटीं सुद्दां विचारलेलें की तुका पॉलिटिक्सान इंट्रस्ट आसा काय आसा म्हाका पूण इट्स नॉट मियरली टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स म्हाका ऑर्गनायझेशनल पॉलिटिक्सान चड इंट्रस्ट आसा की फाल्यां जर आमी वीच इज वेडेड टू सर्टन आयडियोलॉजी की एक जर बहुजन समाजाचें जर राजकारण आमी करतले सो तेज्या खातीर कितें करचें पडटलें कित्याक हांवूय आतां 2-3 कडेन रावून येयलां हें करून येयलां सो एक वेगळो एक्सपिरियन्स आसा थंय हांवें कितें थोडें काम स्टुडंट पॉलिटिक्सान आशिल्लो जिनीन आशिल्लो तेन्ना सो तेजो एक्सपिरियन्स जर हांगा कितें गोंयान यूज जाता जाल्यार ऑब्वियसली आय वूड बी इंट्रस्टेड. विष्णू वाघ आनी काशीनाथ जल्मी दोन नांवां तुवें घेतली बहुजन समाजांतले बरे तडफदार हे लिडर म्हणले आतां तांची लेगसी उरतली उरपाक जाय कित्याक जरी आज ते खंय तुका पॉप्युलर हितून दिसना तरी लोकांच्या मनान काळजान अजून ते आसा. म्हणजे जेन्ना आमी विधानसभेंतल्या परफॉर्मन्सा बद्दल उलयता यू कांट स्पीक ऑफ लायक गुड ओरेटरी इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली विदाउट मेन्शनींग आयदर जल्मी ऑर विष्णू मामा. सो ते लोकांच्या मनान आसा पूण तेंच्या विचारांची तेणी बरयल्ल्या साहित्याची आनी हेजी एक याद दवरपाक एक्चुअली आतां आमी 24 तारखेक मामाल्या बर्थडेक एक आमी लेक्चर ऑर्गनायज केला लक्ष्मण यादव म्हणून जो दिल्ली युनिव्हर्सिटीन प्रोफेसर आशिल्लो ताजें लेक्चर हें केलें की वैचारीक चळवळ पयलीं सुरू जावची बहुजन समाजा मदीं सो त्या बहुजन राजकारणाचेर तो उलयतलो सो तेकाय लोकांनी येवचें आनी मोठ्या संख्येन अशी म्हाजी विनंती. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच. म्हाका तुजे कडल्यान जाय आशिल्लें तेजें की तरूण ताजे फॅमिलींतलो एक तडफदार अभ्यासू भुरगो कौस्तुभ नायक ह्या सगळ्या कडेन कसो पळयता कारण तुवें तो भायर पडलो तेन्ना तूं बसवी 28 वर्सां सो तुका ती सगळी जाणविकाय आसा विष्णूचें राजकारण आनी विष्णून कांय चुको केल्यो त्यो चुको टाळून एक अशे तरेचें नेतृत्व फुडें व्हरपाची काबस्ताद आशिल्लो कौस्तुभ नायक आसा ते फुडें व्हरपाक जाय आमकांय दिसता कारण आमी ताजी समवयस्क आमी ताका पळयलां आमी ताजी तोखणाय केल्या टिकाय केल्या सो अशे तरेची ह्यो टिका टाळून एक फुडें जर व्हरूंक शकले न्ही विष्णू वाघाची लेगसी जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या राजकारणाक गोंयच्या बहुजन समाजाच्या राजकारणाक ताजे परस म्हत्वाचें गोंयच्या परिवर्तनाच्या आवडे आशिल्ल्या राजकारणाक एक वेगळी दिशा मेळूंक शकता आनी त्या दृश्टीन आमचे थोडे बारीक बारीक प्रयत्न चालू आसा मे बी नेक्स्ट फ्यू इयर्स तेन्ना प्रॉब्ली फिनिश माय PhD आनी रिटर्न दॅट वील बी स्लायटली ऑन अ मोर बिगर स्केल पूण इंट्रस्ट नक्कीच आसा हितून. व्हेरी नायस यू थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू राजू. थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक TV.